पार्टी डिसायड करतले कितें म्हाका विचारून कितें बरें पार्टी कडेन विचारा पूण जर पार्टी डिसायड करतले जाल्यार तुमी वेलकम करता पार्टीच्या विशयान तिकेट जी आसता हो इंडिविज्युअल घेवंक शकना. भारतीय जनता पार्टीन शिस्त आसता खुबश्यो गोश्टी आहा आनी हें करता तेन्ना पार्टी डिसायड करतले कोणाक कितें करपाक जाय. हांवें खूब जाण टोकळ करता तुमकांय खबर आहा कुचड्यार कितें चल्लां. गोंयान एकूच कुचडे दिसता आनी खंय तशें व्हडलेशें काय ना. काय उलोवन काय फायदो ना. पार्टी डिसायड करतले कितें करता. पूण बीजेपीचे आयज 30 जाण थंय उमेदवार अशें दिश्टी पडटा कारण एक तुमी जाले दुसरो हांव उमेदवार न्ही आमदार बीजेपीचो ना फुडले 2027 इलेक्शनाक थंयसर अशें सो हाजेर कशें कितें तुमी आयज मिटिंगेन उलयला बीन कितें हाजेर कितें उलयपाचें कित्या बद्दल जे आतां आमी पळयता की मिनिस्टर आयज एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार ती कॅम्पेनीची स्टार्टूच कशी आयज देवळान वचून तांच्यांनी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खबर ना म्हाका हांवें पळोवना पूण कितें मेसेज येयल्ल्यो पयल्यो हांवें. Is BJP against you, sir? I don't know. I am in the core committee. What are you asking me? You ask the Honorable President Damu Naik who is against me and who is not against me. What should I comment? पूण तुम्ही जर काय झालं पार्टी नाही डिसायड meeting? करता की तांकां थंय तिकेट दिवचें म्हणून जर तुमी वेलकम करतले मागीर हांव पार्टी ना जर पार्टी member. डिसायड करीत कोर कमिटीन आसा न्ही तुमी कोर कमिटी अध्यक्ष सांगतलो तुम्ही अध्यक्ष प्रश्न विचारपाचे. अध्यक्ष सांगतलो कित्याक तर तुम्ही आता But are you सिनियर ready, sir? लिडर बीजेपीचे पयलींसान आहात तुमकां दिसना की हे तुमचे इनजस्टीस कसलो इंटरेस्ट रे. अरे इलेक्शन येवपाची आहा 6 म्हयने आहा 6 म्हयने फेब्रुवारी मार्चान इलेक्शन जातली. आज आमी ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 6 म्हयने आहा. कोण कितले कितें जातलें देवा खबर. आमी जिते उरतले वो मरतले वो कोण उरतलो आनी कितें जातलें कोणाक खबर. तेजे पयलीं उलोवंक काय पूण अशें कितें आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन की बीजेपी इतकी अट्रॅक्टेड आहा सगळे तीन आयज चड काम केलें आसतलें हांवें. सो आतां कांय काम करपाचें ना म्हणटा आतां इंट्रस्ट दाखयता आसतलें अशें दिसता म्हाका खबर ना म्हाका. हांव डिसायड करूंक शकना म्हजी टिकेट हांव डिसायड करूंक शकना. हांव म्हजी टिकेट दितरी म्हाका निवडून हाडपाक लोक डिसायड करतले. सो ते मागीर कितें आसा तें मागीर So if party asks you to step down, will you? I have already stepped down in a lot of things. What step down in what? As MLA? सॅक्रिफायस केला मिनिस्टर So what? As MLA to step down? What will MLA step down? Now there is a question of stepping down. Because we are 32. That's why they will tell me to step down as MLA also. The question will come of stepping down. Now for whom? पण आता आज कमिटी मिटिंग कितें डिसिजन दामो बेता सगळे. आमची बैठक आणि ह्या बैठकीन विषय असतात आमचे काही जे तातडीचे तातूंत भितर आमचो अमित भाई शाह जे 6 सप्टेंबराक गोंयान येवपाचे आसात आनी 6 आनी 7 आनी तातूंत भितर 6 सप्टेंबराक आमचे भवनाचें उद्घाटन जावपाचें आसा. ताची म्हणजे कार्यक्रमाची रूपरेषा कशी आसची त्या संदर्भातली. नंतर बाकीचे जे विशय आशिल्ले मुख्यमंत्र्याचे ते मुख्यमंत्र्यान मांडले. म्हणजे माननीय राजनाथ सिंग येवपाचे आसात मागीर आनी फुडें आनी कसले कार्यक्रम सगळे. पार्टी म्हणून एक म्हळ्यार शोकप्रस्ताव आशिल्लो आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर नारायण मांद्रेकर आनी जेनिफर तालिगांवचे आमदार हे वायट जाली आनी त्या लागून ताचो एक शोकप्रस्ताव. ताजे नंतर दुसरो विशय म्हटल्यार अभिनंदनाचो ठराव की एसटीच्या रिजर्वेशनाचो जो मुद्दो आशिल्लो तो मुद्दो निकालान काडलो आनी नोटिफिकेशन इश्यू जालें आनी त्या खातीर जाणी हे सगळे प्रयत्न केल्ले आसा आनी सो लावन दवरिल्लो हो जो विशय आशिल्लो तो विशय सुटावो जालो आनी त्या खातीर अभिनंदन. आनी त्या बेगिनात बेगीन तें जावचें आनी तातूंत काही हें उरचें न्ही त्रुटी उरची न्ही आनी निवडणुकीच्या पूर्व आनी म्हणजे ते सगळे पूर्णत्वाक व्हरून तांकां रिजर्वेशनाच्या संदर्भांतल्या सिटां आसा खंयची आसा ती कंक्लूड जावची आनी ताच्या संदर्भान सगळी आराखडो आनी कितें आंखणी आसा ती. ताजे नंतर आमचो हर घर तिरंगा ह्या वर्सा हर घर तिरंगा 79 इयर कंप्लिशन आनी तातूंत भितर तिरंगाच्या हर घर तिरंगान राष्ट्रवादाचो कार्यक्रम जमिनीक सकले स्तरा कडेन पर्यंत वचचो. रॅली आसतली ती रॅली 11 तारखेक आसा. ती तिरंगा यात्रा बरी मोठ्या प्रमाणात जावची असो एक आसा. पार्टीचे काही प्रोग्राम आसा जे आमी सकले स्तरा कडेन पर्यंत कार्यकर्त्यां कडेन पावप तांचे भितर एक वातावरण आसा तें वातावरण राष्ट्रवादाचें आनी त्याच बरोबर पार्टीच्या संदर्भातली उपलब्धी आनी तांचे भितर कनेक्ट जो आसा तो कार्यक्रम करप अशे वेगळे विशय आशिल्ले. ते सगळे विशय 8-10 विशय आसा ते विशय मानून हाची बैठक